आपको बोला ना आपने विदाउट परमिशन पंचायत को दिया है, आपने मांगा है विदाउट परमिशन ये कंस्ट्रक्शन आपने कैसे स्टार्ट किया विदाउट परमिशन? आप तो उत्तर प्रदेश से यहाँ है, यहाँ का लैंड खरीद लिया, उसके बाद नहीं है। एक भी परमिशन आपके आज के तारीख में नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल परमिशन फ्रॉम गोवा गवर्नमेंट। और आप अगर विपिन की बात करें तो विपिन इज नॉट द पंचायत बॉडी और विपिन इज नॉट द अथॉरिटी टू गिव यू परमिशन। कुछ बोलना चाहिए? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि इसने बोला, विपिन ने बोला, उसने आपके बोला। पास कुछ है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। और अभी तो बोला ना आपने प्रोसेस शुरू किया है, अभी बोला आपने। आपको पंचायत से कोई एनओसी नहीं मिली थी, फिर भी आपने इतना काम कैसा शुरू किया? ये पूरा इलीगल है आपका, कोई परमिशन नहीं पंचायत का, फिर भी आपने काम चालू कैसे किया? विदाउट पंचायत परमिशन आप काम चालू नहीं कर सकते। किसी पंचायत मेंबर ने आपको ऐसा बोल दिया था कि हम सभी सेटल कर देंगे, ऐसा ऐसा हमें अमाउंट दे दो, ऐसा ऐसा हमें पैसा दे दो, ऐसा कुछ बोला था आपको? ऐसा कुछ हुआ था? आपने पूरा कानून हाथ में लिया है सर, क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो कैसे पता चलेगा? स्वामी जी, हमें क्या है, पंचायत की भी बाजू रखनी चाहिए, आपकी भी बाजू रखनी चाहिए। आपने जो जब तक हमसे कुछ नहीं बोल रहे, जो कोई आपका जो पैसे का व्यवहार वगैरह हो गया वो खुल्लम खुला हो जाने दो। किसी को पैसे दिए थे, किसी का हो गया था, किसी ने डिमांड किया था, हमें मालूम होना चाहिए ना, जनता को मालूम हो जाना चाहिए। आखिरकार क्यों आपकी बाजू हमने सुनी नहीं थी, आपकी बाजू आपकी भी बाजू हमें लोगों के पास पहुंचानी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम एक बात में रिपोर्टिंग करते ऐसा हो जाएगा, तो बाद में आपने कुछ बोला ही नहीं तो हमारा कैसा हो जाएगा? हम तो लिख भी नहीं सकेंगे और कुछ दिखा भी नहीं सकेंगे। आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो आपने हमें दिखा दिया है, तो भी अभी जो है, तभी हम दो आदमी पहुंचे थे इधर, अभी तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आदमी पहुंचे हैं। आप पर कुछ आपको किसी को धमकाया है? किसी ने प्रेस के पास ना बोले, किसी के पास ना बोले, ऐसा किसी ने धमकाया वगैरह आपको? आपने कानून पूरा हाथ में लिया, कानून हाथ में नहीं ले सकता है आप, ऐसा क्यों किया आपने? आप तो स्वामी जी है, कानून हाथ में ले नहीं सकता है, ऐसा कैसे लिया? हमेशा वो जो आश्रम बांधला म्हणून तुम्ही कळले पळय, आणि तुम्ही मागीर पंचायतीच्या वतीन तुम्ही किती फॉर्मेलिटीज केली मागीर? जेन्ना आमी पंच म्हणून जे पंचायतीन निवडून आयले, न्यूज पंच म्हणून निवडून आयले तेन्ना हांव सहज अशें सादूरशार वता आसतना म्हाका ह्या प्रॉपर्टीक दोन सायडीक रोड दिसले आनी दिसून हांव सहज चल पळोवया कितें तरी घडटा अशें म्हणून ह्या वाठारांत फिरपाक आयलो, जेन्ना एकटोच आयल्लो आनी त्या टायमार म्हाका हांगसर पळयलें की एक स्ट्रक्चर हांगसर चलता आनी ते टायमार एकूच स्ट्रक्चर चालू आशिल्लें, तें नाशिल्लें. म्हणटकीर हांवें एज अ पंच म्हणून पंचायत जेन्ना आमची बॉडी मिटींग जाता ते मिटींग दवरलें की अमके वाठाराचेर अमक्या 233/16 233/5 ह्या हांगसर ते सर्वे नंबराचेर चेक केलें. ते केलें हांगसर कंस्ट्रक्शन इल्लीगल चलता आनी सरपंच म्हाका दवरलें आनी पब्लीक आमचे जे मेंबर आसा थंय दवरलें की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ताजें आमी सायड स्पेशन करपाक जाय. आनी तुरंत सरपंच सरपंचान हांगसर सायड स्पेन दवरलें. म्हाका तारीख सुद्दां ही आसा 20/2/2023 फेब्रुवारीक हांगा सायड स्पेशन आमी केलें. आनी तेन्ना तो स्वामी बी सगळें हांगा आशिल्ले आनी तांकां आमी सांगलें की हें तुवें जें परमिशन घेतलां की कितें तो ना म्हणून पावलो जाल्यार तुवें काम स्टॉप करपाक पडटलें. पूण तें कांयच सांगता तें स्टॉप मी करपाचें करूं ना म्हणटा तें शोकस नोटीस काडलें. शोकस नोटीस काडले काय तेजें आमकां आन्सर तेणें कांयच दिवना. तो आपलें काम तेणें चालूच दवरलें. अशें वेळार दोनदां तेका आनीकदां परत शोकस नोटीस काडलें तरी तेजें आन्सर आमकां मेळना. म्हणटकीर आमकां दिसता की खंयचो तरी एक मनीस सांगता आनी आमचे पंचायतीक बिंदासपणान काम करता, ही एकदम चुकीची गोश्ट आसा. अशा वेळाचेर परत आमी मिटिंगेक ठरयलें 29/4/2023 आमची दुसऱ्या ग्रामसभा आशिल्ली, ठरयलें की ह्या कंस्ट्रक्शनाक डेमोलिशन ऑर्डर करपाक जाय म्हणून. आनी सरपंचान ठरयलें की डेमोलिस्ट हो आमी काडपाक जाय, नोटीस काडपाक जाय. आनी आमी 4 तारखेक 4/5/2023 आमी ताका डेमोलिस्ट ऑर्डर काडली.
तरी आसतना ताका टायमींग दिला आमी तूं तेगे कितें आसता सबमीट कर पूण कांयच आमकां तें कांय मेळना म्हणटरीच तो कांय आपल्या हालचाल आपले चालूच दवरली म्हणून आमी परत मागीर आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें आमी पुलीस चीफ लेटर केलें आमी तुका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक लेटर केलें ज्या ज्या हेका लागता पळय सगळें आमी हें केल्लें आसा आनी तांकां सांगलें आसा की तो पुलिसां सुद्दां पयर सांगलें आसा की तुमी बेगींतल्यान बेगीन तें काम स्टॉप करा म्हणून आनी आयज ते तितूंतल्यान पुलीस जे हांगसर आयिल्ले आसा की स्टॉप नोटीस पावले म्हणून हांगसर आयिल्ले आसात आनीक तांकां सांगलें आमी आहा की हेजे मुखार हें काम आसा तें चालू जावपा न्हय स्टॉप उरपाक जाय अशें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा आनीक बाकीचे ज्यो हें आहा पळय हांगसर न्ही तें ऑलरेडी बंद जावपाक जाय कारण येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगसर खंय तरी मनीस करता आनी आमी पंचायत आनी बाकी ह्या पळयतात हें सारकें न्ही आनी हांव पंच म्हणून सांगूंक सोदना ह्या प्रोजेक्टाचे बंद करपा खातीर जो म्हाजो हें आसा पंचायती हांव पंच म्हणून जितलें हांवें करपाक जाय म्हणजे फूल सपोर्ट हांव ह्या हें बंद करपा खातीर दवरतलो जाय जाल्यार आमी ज्या ज्या भागांनी ज्या ज्या हेजे वचून तुका बुथाचेर वचून आमी मिटींग घेतले आनी हेजी म्हायती लोकां पर्यंत पावयतले आनी जशें हें स्टॉप करपाक जाय तेजे खातीर हातभार लायतले महेश बाब स्वामीजीचे दुसरी एक म्हणणी आसा की हो जो रस्तो किंवा ही जी जमीन जी आसा ती आपल्याले सगळे कायदेशीर डॉक्युमेंट्स आसा आनी आपल्याले प्रोसेस चालू आसा म्हणटा जे जे डॉक्युमेंट्स आपल्यान सबमीट केल्ले आसा जरी समज तेगे प्रॉपर्टी समज ते ताब्यात तेगे नांवाचेर आसली जाल्यार ती ह्या असली डोंगराचेर तुका झाडां बिडां कट करून ते करूंक शकता काय कितें हो मोठो प्रश्न आसा न्ही तूं कितलोय तुका प्रॉपर्टी आसल्यार जर समज झाड मारता ती परमिशन फॉरेस्टाक परमिशन करपाक जाय तें घेवं ना हिल कटींग केलें आसा जमीन कट केल्ली आसा तेंय कांयच घेवं ना तो डायरेक्ट हें करता तो टोटली इनलिगल आसा तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक लेटर केलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेची डिस्कनेक्ट केली काय कितें इलेक्ट्रिसिटी आमी परत बारा तारीख तेका केलें तेका आयज तेका परत कंप्लेन मेळटलें आमी तुका आमी लेटर केलें तेजेर तुमी कितें केलां हे विशयाचेर आमी परत तेजेर चर्चा करतले तेजें अशें म्हणणें आसा की एक माजी पंचान तेका बरोवन दिलें लेटरेडाचेर आय वील मॅनेज पंचायत आय वील मॅनेज पुलीस आय वील मॅनेज फॉरेस्ट म्हणून त्या बळाचेर आपण फुडें चल्ले म्हणून तितूंतल्यान तर म्हाका तर पयलीं म्हणजे म्हाका कांयच माहीत ना आमी आतां न्यू पंच निवडून आले आसात आमी जे आमी करपाक जाय आमी करतले पयलींचे बॉडीचे आमकां कांय माहीत ना तेजेर तेणें जाय जाल्यार दाखोवची आनी पंचायत तेजे कडेन डिमांड करता डिमांड पडना म्हण आपण त्रास करता म्हणून ना म्हाका तर मातशें सुद्दां खबर ना आनी हांव तर तुका सापच ना आनी आमी ते अशें करून ताणें दवरलाच म्हणटा परत परत शोकून नोटीस केल्या पयशांचो सुद्दां प्रश्नच ना आनी तो केन्ना आमकां पंचायतीन मेवळोय बी ना डेप्युटी कलेक्टर तुम्ही लेटर केल्ले आसा पण पंचायत बॉडी जी आसा पंचायत एरिया सुप्रीम उरता तुम्ही डेमोलिशन जेन्ना लेटर धाडले पण डेमोलिश केन्ना करपाची डेट ठरले तुमचे आतां पयर आमी तेका 5 तारखेर तेका डेमोलिश काडले आसा आनी 15 दिसां तेका टायम दिल्लो आसा 20 तारखेर तेजो पिरियड काबार जाता म्हणजे 20 तारखे नंतर तुम्ही डेमोलिशन हय प्रोसेस मुखार चालू करतले हाका तो म्हणटा आपल्या वेल्यान आपल्याची वळखी आसात आपल्या वेल्यान सपोर्ट आसा तुमकां कितें दिसता ना वेल्यान ते कितें जालें तरी तें आमकां लागना पळय आमी पंचायत बॉडी आमकां लोकांक आमकां विश्वासाचेर निवडून दिले आसात विश्वासान निवडून दिले म्हणल्यार लोकांचें हें आसा तें आमी उडोवपाक जायना आमी फूल लोकां वाटेच्यान आसले लोकांक जें जाय तें आमी करतले हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा चालू आसा हाजें तुमकां मान्य आसा पंचायती म्हणून तुमी हें मोट्ट पर्यंत हें परत जाग्यार घालपासून तुमी चालू दवरतले आसतलें पूण हें केन्नासून चलतालें हांगा काम तेच महेश बाबान पळय सांगलें पळय तुमकां सगळें हय तेच आमी दोगी जाणां मेळून आमी कंप्लेन केली ती आनी तशें आमी प्रोसेस बी चालू केले तशें आतां स्टॉप नोटीस धाडली तेन्ना स्टॉप केलें म्हणून आमी पुलिसाक लेटर केलें तशें आतां पुलिसा लागून आमी हांगा आयिल्ले आसा पुलिसा दाखोवपाक पूण हें काम बी कोणी केलेलें बी खबर आसा काम बी कोणी केलें तें बी ना ना तें आमकां सारकें खबर ना काणकोणच्या सादोळशा ह्या वाठारांत सादोळशेची पंच हांगची थळावी पंच शिल्पा प्रभुगांवकर हेणें एक कागाळ दिल्ली की तेंच्या वाठारांत एक बेकायदेशीर काम चलता आमी जेन्ना हांगा येवन पळयलें तेन्ना इतलो व्हडलो हांगा आश्रम आसा 2दा तेका तेणी डेमोलिशन ऑर्डर काडली पूण तेणी सेल्फ डेमोलिश करपाक सांगलें पंचायतीन त्या आदेशानुसार तेणें कांयच डेमोलिश करूं ना आज तेणी पैंगीण पंचायतीची 2 पंच आनी पुलिसांक घेवन तेजें हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें आसा 20 तारखे उपरांत हांगचें डेमोलिशन जातलें अशें पंचाचें म्हणणें आसा जेन्ना आमी स्वामीजी कडेन उलयलें तेजें वर्जन घेवपाक तेणें कॅमेराचेर उलोवपाक नाकार दिलो पूण तेणें ऑफ कॅमेरा आमकां कांय गोश्टी सांगल्यो की फाटलो जो थळावो पंच आसा तेणेंच ह्या रस्त्याचें काम करून दिलां अशें तेजें म्हणणें आसा आनी तो आनी पयशे मागता आपणा कडेन म्हणून पंचायती थ्रू आपणाक सतयता अशें तेजें म्हणणें आसा कॅमेराचेर तेणें योग्य वेळ येतकीर आपूण पत्रकारां मुखार येतलो अशेंय आमकां सांगलां IDS गोवा खातीर भवेश बोरकर